कार्यवाही सुरू केल्या सगळ्यात पहिली भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे अध्यक्ष जे आशिल्ले अवधूत कामत हे हालीच कांय दिसा फाटी संवसाराक अंतरले भायर पडले, तांची जागा रिकामी जाली। ताका आमी मना काळजांत सावन आमची श्रद्धांजली घेवंक आणि आता पुढे सांगपाचें म्हळ्यार भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे निमंत्रक पद जे आसा ते रिकामे जाल्ले। त्या जाग्यार आमी बाब सुभाष बाब वेलिंगकर हांकां निमंत्रक केले। परतून सांगता भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे निमंत्रक आता सुभाष वेलिंगकर हांकां निवडून हाडले। हांव तांचे अभिनंदन करता आनी तांकां आदरान हो मान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे महत्वाचे निमंत्रक पद स्थायी काकोडकरांच्या नंतर माझ्याकडे आयिल्ले आणि मदीं राजकीय पक्षान म्हजो प्रवेश जाल्ल्यामुळे तातूंत बदल जालो। आज परत एकदा ती जबाबदारी माझे सगळे सिनियर सहकारी जे आसा तांणी मोठ्या विश्वासान माझ्या कडेन सोपयल्या, हाच्या बद्दल हांव तांचे आभार मानता। खरें म्हणजे आमच्या भितर ज्ञानान अनुभवान सिनियर बरेच लोक आसात, पण तांणी विनयशीलतेन ज्युनियर आशिल्ले आमी जे आसात तांच्या हातान ही मदार दिवन आपूण खंबीरपणान ते सदांच फाटल्यान रावत आयिल्ले आसात। एक आनी एक अनाउन्समेंट हांगा हांव ह्या निमंत्रक ह्या पदा वयल्यान करता। तो म्हणजे आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोवा सुरक्षा मंच हो राजकीय पक्ष भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनांतल्यान तयार जालो आणि ताणें राजकीय पक्षाचें काम सुरू केलें। आपलें फाटल्या निवडणुकींनी अनेक वेळाचेर कॉन्टेस्ट केले आणि आपल्या परीन कार्य गोवा सुरक्षा मंच करीत आसा। गोवा सुरक्षा मंचाचे ह्या वेळाचेर पूर्ण रिशफलिंग म्हणजे ताची पुनर्बांधणी करपाचो निर्णय भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या फाटल्या मिटिंगेन जालो। त्या प्रमाणे नाव जे सगळ्यांनी मिळून रिकमेंड केलें आणि कार्यकर्त्यांनी रिकमेंड केलें ते नाव अधिकृतपणे ऑफिशियली आज हांव हांगा डिक्लेअर करता। हाच्या फुडें गोवा सुरक्षा मंचाचे अध्यक्ष म्हणून नितीन रमेश फळदेसाई जे मूळ काणकोणचे पण आता वास्को रावतात, पेशान टीचर आसात, गोवा सुरक्षा मंचाचे युवा अध्यक्ष अशें म्हणून ते कार्यरत आशिल्ले। गेली 35 वर्सां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सक्रिय कामान ते आशिल्ले। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनाच्या प्रश्नावयल्यान जी काही मंडळी भायर सरली संघातल्यान तातूंतल्यान ते भायर सरले, सक्रिय आसात, शिक्षक आसात आणि वास्कोच्या समाज जिवनात खूप मोठो सहभाग आणि कार्य हे नितीन फळदेसाई यांचे आसा। त्यामुळे तांचे मोठ्या विश्वासान गोवा सुरक्षा मंचाची ही धुरा सोपोवची अशें आमी सगळे कार्यकारिणी सदस्य जे आसा केंद्रीय कार्यकारिणीचे तांणी ठरयिल्लें आसा। त्या प्रमाणे नितीन रमेश फळदेसाई हे अध्यक्ष आसात आता गोवा सुरक्षा मंचाचे अशें हांव घोशीत करता।
भारत माता की जय, भारत माता की जय। नितिन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नितिन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवीन शैक्षणिक धोरण जे आसा तातूंत मातृभाषेक स्थान आसा, त्या स्थानाबद्दल स्वतः शिक्षण तज्ञ आशिल्ले गोवा शालांत मंडळ जे आसा, गोवा बोर्ड जो आसा, SSC एंड हायर सेकंडरी एज्युकेशन बोर्ड, ताजे चेअरमॅन म्हणून काम केल्ले, सर्व शिक्षा अभियानाचे चेअरमॅन म्हणून काम केल्ले, असो वास्ट अनुभव ज्यांच्या गाठीक आसा ते पांडुरंग नाडकर्णी सर हे त्या बद्दल हांगा सांगताले, कित्याक ताजो संदर्भ ज्यो कितें गजाली आमी एक्शन घेवपाचें केलां तातूंत येतले. नमस्कार. 29 जुलै 2020 या दिसा भारत सरकारान राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 जाहीर केले आणि ताका भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान पूर्ण पाठिंबो दिल्लो आसा. आता अनेक कारण आसात, तातूंत भितर एक मुद्दो म्हणल्यार मातृभाषेंतल्यान शिक्षण किमान 5वी पर्यंत आणि शक्यतो 8वी पर्यंत असो तातूंत उल्लेख आसा. त्या खातीर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच ज्या मुद्द्या खातीर अस्तित्वात आयलो आणि ज्या मुद्द्या खातीर आंदोलन गेल्ली अनेक वर्सां चालू आसा, त्या आंदोलनात हे एक फलीत किंवा सरकार जे ठरयला सरकार आपल्या सगळ्यांक मान्य आसा. आता तातूंत एक 2 मुद्दे म्हणजे वादाचे आसा, ते म्हणल्यार खाजगीकरण आणि परकीय युनिव्हर्सिटी ज्यो आसात ह्या देशांत येवपाच्यो, ताचेर खोलायेन विचार केले नंतर सरकार कितें ठरयता त्या प्रमाणे आमच्यांनी निर्णय घेवपाक येता. गेल्ले 2 दिसां पयलीं केंद्रीय शिक्षण मंत्री माननीय रमेश पोखरियाल हांणी एक घोषणा केल्या, ती म्हणल्यार ह्या देशात IIT आणि NIT म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ही अत्यंत प्रतिष्ठेची अशी इंजिनिअरिंग कॉलेजीस, ह्या इंजिनिअरिंग कॉलेजांनी मातृभाषेंतल्यान इंजिनिअरिंगचे शिक्षण दिवपाची सोय फुडल्या वर्सांच्यान जातली अशें तांणी जाहीर केल्लें आसा. त्या खातीर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच ह्या तांच्या निर्णयाचे स्वागत करता आणि त्या खातीर तांचे अभिनंदनय करता. आणि एक महत्वाची गोष्ट गेल्ले काही दिसात मातृभाषाच्या समर्थनार्थ घडिल्ली आसा, ती म्हणल्यार आंध्र प्रदेश सरकारान सगळ्यो प्राथमीक शाळा ज्यो तेलुगू माध्यमांतल्यान चलताल्यो त्यो सगळ्यो इंग्लिशींतल्यान करपाचो निर्णय घेतलो. अर्थात थंय ताका आव्हान दिलें थंयच्या हायकोर्टान, आंध्र प्रदेश हायकोर्टान, आणि आंध्र प्रदेश हायकोर्टान सरकार तो निर्णय रद्द केलो. आणि म्हणून आंध्र प्रदेश सरकार हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयान ताची सुनावणी चालू आसा. कधी 15 दिसांनी, महिन्यात अशी येता. पण फाटल्या एका सुनावणीच्या वेळार भारताचे सरन्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय शरद बोबडे हाणें उल्लेख केलो आणि वक्तव्य केले की मातृभाषेंतल्यान शिक्षण आसप हे अत्यंत गरजेचें. आणि इतलेंच न्ही, तांणी फुडें म्हणलें की चीन, रशिया सारख्या सगळ्या देशांतल्यान सुद्धा शिक्षण मातृभाषेंतल्यानूच आसा. ह्या तांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायालयात केल्ल्या वक्तव्याबद्दल भारतीय भाषा सुरक्षा मंच तांचे अभिनंदन करता आणि स्वागत करता. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या बाबतीत गोवा सरकार, आमकां सगळ्यांक खबर आसा, गोवा सरकारान 2 समिती केल्ल्यो आसा. गोंय सरकारान खूब पूर्व तयारी करपाची गरज आसा, खूब म्हणजे खूब. आमी तसो जर विचार केलो जायत काही राज्यांच्या कडेन आमची तुलना केली जाल्यार आमी खंयच ना.
पण आमची SCIT जाग्यार ना, आमची DIT जाग्यार ना. स्कूल कॉम्प्लेक्साचो उल्लेख ह्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात केला की स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम अत्यंत प्रभावीपणे 2003 ते 5 आणि माननीय सुभाष वेलिंगकर हे त्याचे राज्य निमंत्रक आणि उपाध्यक्ष आशिल्ले अत्यंत प्रभावीपणे ती चलताली. गेल्या 15 वर्सांत जी अक्षरशः वाताहत जाल्ली आसा ह्या योजनेची. ही योजना लागू करपाक जाय. अनेक गोष्टी आसा. मुख्य म्हणल्यार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या बाबतीत आम्ही नंतर मागीर केन्ना तरी फुडें ताजेर चर्चा करून सविस्तर माहिती तुमकां दितात. हांगा आमकां मुद्दे आशिल्ले फक्त मातृभाशेच्या संदर्भात हे 2 मुद्दे जे आसा ते ताजेर आमी समर्थन करतात आणि आम्ही त्यांचे अभिनंदन करतात आणि मातृभाषेचं समर्थन केलं. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे आंदोलन फाटीचे जाले ते अतिशय तीव्र जाले आणि ताजो परिणाम सुद्धा निवडणुकीत जे रिझल्ट लागतात ताजेर जालो अशें आमकां दिसता. कित्याक जाहीर सभा ज्यो जाल्यो ताका प्रचंड उत्साह लोकांचो त्या वेळाचेर आशिल्लो. अनेक कारणां तातूंतल्यान हें एक कारण अशें जालें की भारतीय जनता पार्टी ज्यांनी भावा सुमाच्या मागण्याची अवहेलना केली, प्रतारणा केली, तांकां 21 वयल्यान 13 हाडपाचें काम जनतेन त्या वेळाचेर केल्लें. तो लढो जो आसा तातूंतली कारणां अजून कांय कमी जावंक ना. सगळी कारणां तशीच आसात. निवडणुकीक 2020-22 एक 6 वर्षापेक्षा कमी काळ शिल्लक आसा. अशा वेळाचेर हो लढो परत एकदा त्याच मागण्यां खातीर म्हणजे इंग्लिश ग्रँड जो दिलो वता तो रद्द करपाक जाय. तुटप्पी भूमिका घेवंक जायना. मातृभाषाकूय सपोर्ट, इंग्लिशीकूय सपोर्ट अशी तुटप्पी भूमिका घेवपाक जायना. हाज्या खातीर आमकां परत आंदोलन करचें पडटा. हाजें आमकां दुख्ख जाता. सरकाराक शाणपण अजून येना. हांगा गोंयचें परिवर्तन ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान माकाव आनी वेगास हातून ऑलरेडी केल्लें आसा. काझिनो जे हाडले, गॅमलिंग झोन जे मोपा विमानतळाचेर दवरलेले आसा, तातूंत गोंयची इमेज बिगडोवपाचें काम आनी गॅम्बलिंग डेस्टिनेशन अशें करपाचें काम हें केल्लें आसा. हांव गुगलचेर पळयतालो माकाव आनी वेगास आनी गोवा खंय आसा काय म्हणून भितर, जाल्यार आतां गोवाय आसा त्या कॅसिनोच्या हातून. माकाव आनी वेगास आसा आनी गोवाय आसा. त्यामुळे ही प्रतिमा जशी बिगडायली तशी मातृभाषाच्या दृश्टींतल्यान गोंयचे नागालँड करपाक भारतीय भाषा सुरक्षा मंच कदापि दिवपाचो ना. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच निकराची लढाई दितलो आणि गोंयचे नागालँड जावंक दिवचो ना. नागालँड अशा खातीर, नागालँड भूमी म्हणून न्हय, पण नागालँडान ज्या 90% लोकांक तेन्ना त्या काळाचेर इंग्लिश कळनाशिल्ली त्या लोकांनी मदर टंग म्हणून इंग्लिश लावून जबरदस्तीन इंग्लिश मिडियम स्टेट म्हणजे सगळं माध्यम ज्या हातूंतल्यान इंग्लिशींतल्यान आसा म्हणजे प्रायमरी माध्यम जो आसा जाका सरकारी ग्रँट मेळटा अश्यो 2च स्टेट्स आतां मेरेन आशिल्ल्यो. गोवा ही 3री स्टेट केली भारतीय जनता पार्टीन. नागालँड आनी म्हणून आमी म्हणटा की नागालँड जावपाक दिवचे ना. हांगा सर्वसामान्य मनीस जो गोंयचो आसा तो कोंकणी उलयता. कोंकणी राज्यभाषा आसा हांगाची. मराठी सहभाषा आसा. मराठी उलयणारे लोक अनेक वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान आयिल्ले लोक जे आसात हे बहुभाषिक लोक हांगा आसात ज्यांची मातृभाषा इंग्लिश ना. पण अशेंय आसूंक शकता नागालँड करतलो म्हणलें कितें करतलो तर सगळे आमकां सांगप की आमची भाषा म्हाका कळना.
म्हणजे नागेश बाब एकदा म्हणटाले आंडू बाबा आंडू, ते आंडू इंग्लिश अशें म्हणटाले. आंडू म्हणजे कितें, दोतोरान सांगलें दांत काडटा आसतना आ कर रे, तोंड उगड रे, जाल्यार बाबाक कळना जालें. मागीर आवयक आपोवन हाडली, रडपाक लागलो तो. मागीर तिने हा तुमी तें हांव सांगता ताका आंडू बाबा आंडू अशें म्हणलें तिणें. म्हणजे आ कर बाबा आ कर अशें म्हणल्या नंतर ताका कळना तें. ताका इंग्लिशीन सांगचें पडटा. ही ज्या ठिकाणी स्थिती आसा थंय आपली मदर टंग इंग्लिश म्हणून सुद्धा लावपाची हांगा राजकीय लाभा खातीर तयारी आसा असो आमकां वास लागला. म्हणून आमी सांगलें की गोवाचें नागालँड जावपाक दिवचें ना. आमकां कटू अनुभव आसा ह्या बाबतींत. ह्यो समित्यो नांवाच्यो गजाली ज्यो स्थापन केल्या सरकारान, त्या समित्या बद्दल एज्युकेशनल फिल्डान पर्टिक्युलरली ताजो आमकां नॉशिया आसा, तिरस्कार आसा. ताजें कारण ह्यो सगळ्यो समित्यो लोकांक फटोवपा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्या. पयली कमिटी जी जाली 2013 पर्रीकर सरकारान मातृभाषा काबार करण्याचें धोरण आणि इंग्लिशीक ग्रेंट दिवपाचें धोरण स्विकारल्या नंतर ती समिती जी केली त्या समितीन खरें म्हणजे 2-3 गजाली अश्यो केल्यो की ताजें इन्क्लिनेशन मातृभाशे कडेन वता. मातृभाषा हेच शिक्षणाचें माध्यम हें करपाक जाय अशें. पण पर्रीकार त्या समितीचे अध्यक्ष आशिल्ले आनी तांणी सांगलें की निर्णय ती समिती घेवची ना, हांव घेतलो चीफ मिनिस्टर अशें ताणें सांगलें. आनी ताणें आपलो जो निर्णय आशिल्लो तो ह्या समितीचेर लादलो. एक गजाल. दुसरी समिती नेमली ती पार्सेकर गव्हर्नमेंट, पार्सेकर चीफ मिनिस्टर असताना नेमली. 2012ची निवडणूक झाल्यानंतर एक समिती, 2017ची निवडणूक लागीं आयल्यानंतर लोकांच्या दोळ्यांत पाणी लावपा खातीर दुसरी समिती, जस्ट ऑन द ईव. ती समिती भास्कर नायक हांच्या नेतृत्वाखाली सरकारान स्थापन केली. आमी ताका विरोध केलो बाबा समोर. ताजें कारण भास्कर नायक त्या वेळाचे सरकारी कर्मचारी, डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्याक तो शिक्षण क्षेत्रांतलो जरी असलो जाल्यार तो बांदील आसा गव्हर्नमेंटाच्या नोकरेमुळे. ताका सांगप हें बरोबर न्हय म्हणून. अनेक शिक्षण तज्ञ आमच्या गोंयांत आसा, तांकां ती नेतृत्व दिवंक ना. आनी ताजो जो रिपोर्ट बरेच लेट भास्कर नायक समितीन गेल्या वर्सा दिलो तो अजूनही उक्तो जायना. कारण राजकीय रिजन्स आसा ताका. आता नाडकर्णी सरांनी जी पॉलिसी सांगली, सेंट्रल एज्युकेशनल पॉलिसी नवी, ती आता 2021 जून पासून इम्प्लिमेंट करता अशा 2 दिसा पयलीं माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगल्या. आणि तांणी ताजी पूर्वतयारी म्हणून 2 समित्यो स्थापन केल्या. त्या 2 समित्यांचे अध्यक्ष राजकीयच लोक आसात, राजकीय नेते आसात. ताकाय भावासुमन त्या वेळाचेर पत्रकां काढून निषेध केला. एक उच्च शिक्षणाचें ठरोवपा खातीर प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर, माजी मुख्यमंत्री आणि माजी शिक्षण मंत्री, आणि दुसरी कमिटी जी आसा ही बाकीचे शिक्षण जे आसा पूर्व प्राथमिक पासून म्हणजे बालवाडी शिक्षणापासून, नर्सरी पासून ते 12वी पर्यंत ताजो विचार करपा खातीर आमदार सुभाष शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन जाल्या. आतापर्यंत या समितीने मिटिंग्यो घेतल्यो पण सरकारांतल्या खंयच्याच मनशान मातृभाषांतल्यान प्राथमिक शिक्षण जावपाक जाय असो एम्फासीस, जोर जो नव्या शैक्षणिक धोरणान आसा ताज्या बद्दल कसलोच संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिवंक ना आणि ह्या समितीच्या अध्यक्षांनी दिवंक ना आणि खंयच्याय प्रवक्त्यान दिवंक ना. त्यामुळे केवळ फसवणूक करपा खातीर ह्यो समित्यो आसात काय कितें अशें आमकां दिसता. फुडें केन्ना तरी प्रेस कॉन्फरन्स स्वतंत्र घेवची पडटली. नाडकर्णी सरान जें सांगलां, एज्युकेशनल सिस्टीम कॉलॅप्स जाला गोंयांतलो, कॉलॅप्स जाला हें अंडरलायन करता. हांवूय शिक्षण क्षेत्रांत आशिल्लो, हांवें अनेक जबाबदारी शिक्षण क्षेत्रांत स्विकारल्या
आणि बऱ्या पद्धतीन त्यो सांबाळ्ळ्या. म्हणून हांव सांगता कॉलॅप्स जाला टोटली आणि मातृभाषेचो खंयच हे ना अशा प्रकारचो उल्लेख आसा. आणि त्यामुळे आम्ही साशंक आसा, आम्ही डाऊटफुल आसा सरकार इन टोटो ह्या धोरणाचे अंमलबजावणी करतलो काय मातृभाषा कुशीक दवरून हे सगळें करतलो हे आमकां कळना. आणि आम्ही गाफील रावचे ना अशें ठरयलां भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान. आमचें आंदोलन आज ह्या दिसा पासून तें आशिल्लेंच, पण रस्त्याचेर येवपाच्या खातीर जी रचना लागता ती रचना जी आसा ती उभी करपाचें काम आमी सुरू केल्लें आसा. 15 जानेवारी पर्यंत 18 प्रभाग आमच्या गोंयभर आसात. त्या सगळ्या 18 प्रभागांच्यो समित्यो स्थापन जातल्यो, तांकां कार्यक्रम मेळटले. दोनूय जिल्ह्यांच्यो समित्यो स्थापन जातल्यो, तांकां कार्यक्रम मेळटले. अशा प्रकारची प्रक्रिया आमी सुरू केल्ली आसा. एक प्रयोग जो त्या वेळाचेर केल्लो तो सांगतात 2012 लोकांक फटोवपाचो मागीर मुख्यमंत्र्यांनी केलें तें. जी समिती नेमलेली त्या समितीच्या फायंडींग डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन कडेन आसा अजून. ताणी संस्थांची ओपिनियन्स घेतलो की ग्रँट खंयच्या माध्यमाक दिवपाक जाय, खंयच्या माध्यम आसपाक जाय प्राथमीक स्तराचेर ह्या बद्दल 2000 संस्थांनी इन रायटिंग आपली मतां व्यक्त केली. तातूंतल्यान 1600 जाणांची मतां संस्थांची माध्यम जे आसा हे मातृभाषा जावपाक जाय अशें आशिल्लें असो रिपोर्ट आसा सरकार कडेन. मागीर त्या कमिटीन जे आदरणीय व्यक्ती आसात हांगा गोंयांत, इलस्ट्रेटेड पीपल, बरें काम केल्ले तरेतरेच्या क्षेत्रांतले लोक, तांची मतां घेवची अशा पद्दतीचें केलें. तातूंत सगळ्यांनी आपली लेखी मतां दिली ना, पण 220 मतां आयली. तातूंतल्यान 179 ओपिनियन्स जे आशिल्ले ते ओपिनियन्स वेर इन फेवर ऑफ मातृभाषाचे माध्यम, मातृभाषा मदर टंगूच मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन आसपाक जाय अशा पद्दतीन आशिल्लें आमचें म्हणणें. आनी मागीर निकाल वेगळो. हें सगळें दिल्यानंतरूच त्या वेळेच्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी ताच्या बरोबर उलटो निकाल जो आसा तो दिलो आणि इंग्लिश ग्रँट्स चर्चच्यो डायसिजन सोसायटीच्यो ज्यो संस्था आसात 126 तांकां चालू केला. ताका आमी कट्टर विरोध त्या वेळा पर्यंत आतापर्यंत आसा. हें कशें जाता जाणा, केन्ना केन्ना हो इंग्लिश ग्रँट ते म्हणटात पळया कशें प्लेइंग अपॉन द वर्ड्स. ते म्हणटा इंग्लिश ग्रँट दिता आमी इंग्लिशीक फक्त 126 शाळा आणि आनीक 6 अश्यो 132 शाळांक ग्रँट दितात ते. आणि आमी मातृभाषेंतल्या सगळ्या शाळांक ग्रँट दितात अशें सांगतात. ते मातृभाषा शाळेंतल्यान ग्रँट 1990 पासून मेळटलो, तो हांणी दिवना. ताई काकोडकरांनी डिसिजन घेवन पीडीएफ गव्हर्नमेंट आशिल्लें तेन्नाच्यान मातृभाषेंतल्या शाळांक मेळटा. इंग्लिशींतल्यान कोणें सुरू केलो, काँग्रेसान सुरू केलो आणि कंटिन्यू कोणें केलो, ज्यांनी काडून उडयता म्हणून सांगलें त्या भारतीय जनता पार्टीन तो कंटिन्यू केलो. आणि हो ग्रँट जो आसा तो घेवन मागीर मातृभाषा हेच आमचें धोरण आहे म्हणून मुख्यमंत्री आणि कोण हड्डे पेटयत जे भोंवतात गोंयभर आणि सगळ्या कडेन ते कितले खोटे आसा. म्हणजे लग्नाची बायल जी आसता घरा कडेन तिचो पुरस्कार करतात आमी, लग्नाची बायल ती. आणि ती लग्नाची बायल असताना तिचें समर्थन करता असताना दुसरी तिची सवत हाडून घरात दवरतात आणि सांगतात की तिका प्रोत्साहन दिला म्हणून. आणि उलयतात अशें आमी घरची बायल मनीस जी आसा ऑफिशियल कायदेशीर तिका कशें प्रोत्साहन दितात ते उलयल्ल्या भशेन ही गजाल आसा. म्हणजे दोनूय हांकां लँग्वेजीक परकीय भाशा आणि मातृभाषा एट ए टायम एकाच वेळाचेर ताका दिवप हो दुटप्पीपणा आसा, फटींगपणा आसा आणि विश्वासघात आसा सरकारचो. त्यामुळे आनीक फटोवपाची कामगिरी भाजप गव्हर्नमेंटान न केल्या बरी लोकांक कळ्ळ्या.
जांकां कळूंक ना तांच्या पर्यंत आमी आतां फुडें पावपाचे आसा. आनीक केलें ताणें मराठी कोंकणी शाळा काबार करून उडोवपा खातीर सरकारान 2012 सालांत पर्रीकर गव्हर्मेंटान काही सवलती दिल्ल्यो. त्या सवलतींतलो एक पैसो सुद्दां आतां मेरेन 2012 आनी 8 एकूय सवलत मेळूंक ना, नॉट ए सिंगल कन्सेशन. आणि स्पेशल ग्रँट जी 17 लाख नव्यो शाळा मराठी आनी कोंकणी येवपाक जाय अशें पर्रीकार भाशणांनी सांगतालो. आणि आपूण रोखडें दितलो तांकां परवानगी. तुमच्या सगळ्यांच्या माहिती खातीर सांगता, गेली 4 वर्सां 100 शाळा परवानगीच धुडकावन उडयल्या सरकारान. एकाय शाळेक परवानगी दिवंक ना. आणि ताज्या पयलीं कमी 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 करीत हाडली आणि मारून उडोवपाचो प्रयत्न केलो. एका वटेन सरकारी शाळा धडाधड बंद पडत चल्ल्या. तांचो व्हॅक्यूम जो क्रिएट जाता कोंकणी आनी मराठी शाळांचो तो भरून काडणाऱ्यो नव्यो शाळा येवपाक जाय. तांकां 17 लाख ग्रँट नाच. मागीर लक्ष्मीकांत पार्सेकर गव्हर्मेंटान 17चे इलेक्शन येता म्हणसर लोकांक खुश करपाक भावा सुमोच्या आंदोलनातली हवा काढून घेवपाक एक स्पेशल स्कीम हे केली. ती स्कीम काढून उडयली. एकटाकूय पैसो मेळोना. 17 लाखा पैकी 400 रुपया पर स्टुडंट पर मंथ ही स्कीम बरी आशिल्ली. म्हणजे ताची मदत मराठी कोंकणी शाळांक जावपाची. तर मराठी कोंकणी शाळां खातीर ही 400 रुपयाची स्कीम पार्सेकारान इलेक्शन ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन सुरू केली. आणि आता सावंत मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या सावंत गव्हर्नमेंटान ती स्कीम काढून भायर मारली. म्हणजे मराठी कोंकणी शाळा 2012 पासून उपाशी आसा. आणि इंग्लिश ग्रँट जो आसा तांचे भोग मात्र वाडिल्ले आसा. तांकां कोट्यांनी रुपया जे आसा ते ग्रँट म्हणून हो मेळटा. आणि आशिल्ल्यो सवलती सुद्धा 400 रुपयाच्यो लोकांक फटोवपा खातीर ज्यो केल्ल्यो आनी मेळल्यो काही शाळांक बरी मदत जावपाची ती सुद्धा या सरकारान काढून उडयल्या. म्हणजे हांगा मातृभाशेचे गळो घुटणारे हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा अशें भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचें मत आसा. आणि म्हणून हांव म्हणटा की तांकां आमी हें करूंक दिवचें ना. इट इज नॉट दॅट इजी. फसवणूक, दुटप्पीपणा, विश्वासघाताची परंपरा पळोवन जर आमी गेले जाल्यार नवीन धोरणाची अंमलबजावणी 2021 पासून करणार ताजेर आमचो यत्किंचितय ह्या फटिंगाचेर विश्वास ना. त्यामुळे परत एकदा जनतेक जागृत केल्याशिवाय आमच्या कडेन पर्याय ना. आमचो दोष ना जनतेचो. आमकां त्रासान कित्याक मारतात तुमी. पण फाल्यां जर माध्यम जर इंग्लिश जर उरलें त्या सगळ्या हातूंतल्यान जाल्यार अनेक राष्ट्रांनी आफ्रिकेतली 5 राष्ट्रां आसात ज्यांनी इंग्लिश मिडियम काढून उडयलो. पिछेहाट जाता म्हणून तांची, अधोगती जाता म्हणून तांची. गुगलचेर आसा ही सगळी इन्फॉर्मेशन. आणि झांबिया हे असले देश आसा हे साऊथ आफ्रिकेतले हे देश आफ्रिकेतले. तर तांणी अशें ठरयलें की आमच्या देशांतल्यो भाशा ज्यो आसा मातृभाषा ह्योच मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन आसपाक जाय हें तांणी ठरयलां. आणि म्हणून हो लढो गोंयच्या इमेजच्या दृष्टीन, प्रतिमेच्या दृष्टीन, गोंयच्या संस्कृतीच्या दृष्टीन खूप महत्वाचो आसा अशें आमकां दिसता. त्यामुळे हो लढो सुरू करपाचो, परत एकदा सक्रिय करपाचो अशें आमी ठरयिल्लें आसा. ताची सुरवात म्हणून आज तुमकां सगळ्यांक आपोवन प्रेसा समोर हें सगळें दवरचें अशें म्हणून आमी केल्लें. तुमकां कितें विचारपाचें जर असल्यार विचारलें. जानेवारी पर्यंत सगळं ऑर्गनायझेशन जाग्यार पडटलें म्हणजे रिएस्टाब्लिश जातलें. आनी ताच्या नंतर कितले तेंप चलतलें? वर्सभर फुडलें इलेक्शना पर्यंत लोकांक आनी कितें जो फटिंगपणा केला मातृभाशेंतल्यान तो तळागाळांतल्या लोकांक कळपाक जाय असो प्रयत्न ह्या वेळाचेर आमी करतले. जाहीर सभा घेतले, बारीक बारीक कॉर्नर मिटींग ज्यो आसात तरेतरे कडेन वचून, मार्केटान वचून, बस स्टँडार वचून अशा सगळ्या प्रकारचे प्रयोग आमी ह्या वेळाचेर करपाचे ठरयल्या.
गोवा सुरक्षा मंच निवडणुकीत सहभागी जातले हा एखाद्या ना एक गोवा सुरक्षा मंचान जे धोरण डिक्लेअर केल्लें आसा म्हज्या कल्पने प्रमाणे ते पूर्ण पाठिंबो भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक आसा आणि आता नवीन अध्यक्ष निवडून आयलो ते काही दिसांनी कमिटी डिक्लेअर करपाक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले त्या वेळाचेर ते हे घोषित करतले जाल्ले आसा तुमचे सगळ्यांचे आभार मानतात.